आयज गोय कशें पळयता तुमी? कारण खूब गजाली आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा, आयकुपाक मेळटा. गोंयची बदनामी खूब जायत चल्ल्या. सो कशें पळयता तुमी? पण आयचें गोंय जर तूं समरायज केलें आनी आमी आज नवें वर्स जावन थोडेच दिसान आहा, वी आर इन द फर्स्ट फोर्टनायट ऑफ द न्यू इयर. सो आमी नव्या वर्साक रिजोल्युशन घेतात आनी नव्या वर्साक म्हजें रिजोल्युशन अशें आशिल्लें की मेक गोवा गोवा अगेन. हाजो अर्थ कितें? गोंय गोंय उरूंक ना. पयलींच्या गोंयान एक जो मनीस लोकांचे जमनी लुटता तो पुलीस जेलांतल्यान चॅकआउट जाता, सुशेगाद लायटी बी बंद करून भायर सरता वता आनी 1-2 दिसांनी तो चॅक इन जाता. अशें केन्नाच आमी पळोवंक ना. आमच्या गोंयान लोकांची जमीन तिसरोच मनीस हडप करता आनी थंय बिल्डिंगो बांदता वो ते चवथ्या मनशाक कडून विकता. हें आमी केन्नाच गोंयान आयकूंक ना. गोंयान उतर म्हणटा तो उतर हें कागद, हें आमी प्रिंसिपलाचेर वचपी गोंयकार. सो आमी उतराक सेट आनी आमी डॉक्युमेंटेशन जें आमचें आशिल्लें, आमचे आर्कायव्ज, इन्स्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स म्हणून जे आहा, आमचे आर्कायव्ज आर द ओल्डस्ट इन एशिया. हे आर्कायव्ज आमी मेंटेन करपाची गरज आहा, डिजिटायज करपाची गरज आहा. हांव मंत्री आसतना हांवें तें स्टार्ट केल्लें. सो हें गोंय आतां गेलां. आतां हांगा माफिया आयिल्ली आहा जे लोकांची जमनी हडप करता, जे लोकांचे जॉब विकतात, नोकऱ्यो विकिल्ल्यो नोकऱ्यो अश्यो सामक्यो बाजारांत नोकऱ्यो विकता म्हणून. व्यापम 2 म्हणल्यार मध्य प्रदेशांत जें जाता तें गोंयांत जावपाक लागिल्लें केन्ना आयकल्लें तुवें? हें आयकूंक ना. हें सगळें गेल्या वर्सान आमी आयकल्लें आहा. सो गोंयाची दुर्दशा सुरवात जाल्ली आहा आनी गोंय इज डिकेइंग फॉर द वर्स, नॉट फॉर द बेटर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच we have to pray and we have to resolve to make Goa Goa again.